Nusi Wakad Hello Dotor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोदर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे कार्यावळीन आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे दांतांचे तज्ञ दोतोर डॉक्टर राजन लांबोर आनी ही आसा तांची वळख. डॉक्टर राजन लांबोर हांणी आपलें प्राथमीक शिक्षण कुळेच्यान केलें. तशेंच ताणें आपलें उच्च माध्यमीक शिक्षण सावड्ड्या घेतलें. आपल्या मेडिकल करियरान तांणी BDS आनी MDSच्यो पदव्यो गोवा डेंटल कॉलेजींतल्यान मेळयल्यो. 5 वर्सां डिरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान काम करून ताणें आपलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. 2013-14 ह्या वर्सा नॅशनल डेंटल एक्सलन्स अवॉर्ड फॉर मोस्ट प्रोएक्टिव्ह एकेडमिशियन ऑफ द इयरचो पुरस्कार तांकां फावो जालो. सध्या ते असिस्टंट प्रोफेसर म्हूण फाटलीं 6 वर्सां शिकयतात. डॉक्टर नमस्कार. आयचो जो आमचो कार्यावळ आसा, आमचो जो स्पेशल एपिसोड आसा तो दांतांचे जे हेल्थ आसा ताचे विशीं स्पेशल मुद्दाम तुमकां आमी आमंत्रीत केल्यात. आणि आमचे जे प्रश्न असतले ते आमकां तांचे घरा कडल्यान विचारतले. प्रश्न विचारच्या पयलीं लक्षांत दवरात, घरा कडल्यान तुमच्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. आणि आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आणि 24904445. दांतांचे विशीं ज्यो तुमच्यो तक्रारी आसात, ल्हान भुरग्यांच्यो, जाणट्यांच्यो, दादल्यांच्यो, बायलांच्यो, चलयांच्यो, खंयच्यो आमकां विचारूं येतात. तज्ञ दोतोर आसात. डॉक्टर, जस्ट टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग म्हणटा तशें, एक कॉमन जो प्रॉब्लेम आसा जो तुमच्या विशय सिन्स यू आर म्हणजे तुमचें स्पेशलायजेशन आसा तो म्हणजे खुबशे फावटी आमकां अशें दिसता की दांत शण्ण जावप की सणसणटा अशें मागीर कितें थंड पिलें मातशें गरम खालें हें कित्या खातीर जाता आनी हें म्हणजे हाव यू टॅकल दीस इशू. सगळ्यान बरो प्रश्न आसा हो आनी सगळ्यान चड पेशंट ह्या कारणा खातीर येता आमचे कडेन. आतां हाचे बद्दल सविस्तर सांगपा म्हटल्यार तुमी कितें थंड किंवा गरम किंवा गोड आमट कितेंय खाल्या उपरांत समज दांत सणसणटा, आमी जाणात की दांता भितर नर्व्स आसता म्हणून. जाता कितें, दांताक 3 लेयर्स असतात. जाका म्हणटात आमी वयलो लेयर जो दिसता धवो ताका एनेमल म्हणटात. सेकंड लेयर आसता ताका डेंटीन म्हणटात. आनी भितरलो जाचे भितर शिरो आसता ताका पल्प म्हणटात. पूण कांय कारणां लागून, आतां कारणां कशीं, दांत किडूये किंवा दांत ब्रश हार्ड केल्या कारणान दांत झरता, वयल्यान वयलो लेयर जो आसता तो झरता. ताजे उपरांत ते डेंटीन उक्ते जाता किंवा क्रॅक जाता किंवा फ्रॅक्चर जाता. आदळ्ळ्या उपरांत दांताचो वयलो भाग तुटटा. ताका लागून हें डेंटीन एक्सपोज जाता किंवा उक्तें जाता. आनी ताचे भितर डेंटिनल ट्युब्यूल्स म्हणून आसता आनी ताजे भोंवतणी नर्व्स आसता. आतां त्यो कांय कारणां लागून समजा थंड गरम किंवा कसले गोड आमट खाल्या उपरांत ताजे भितर प्रेशर, ताका एक थेरी आहा ताका ब्रेनस्टॉर्म म्हणटा. ताणें 1964 एक हायड्रोडायनॅमीक थेरी म्हणून दिल्ली. ताजे भितर कितें जाता, फ्लुईड मुवमेंट जाता. आनी फ्लुईड मुवमेंट जाता ताजे वांगडा जे नर्व ताका कॉयल्ड आसता तेजेरूय मुवमेंट जाता आनी तेन्ना ते लोकांक पेन जाता. आतां हाजे भितर पेन जावपाचो जो प्रमाण आसता तो साद्यान सादो किंवा चडान चड जाता. पूण मेन म्हटल्यार हेर दांतांचें दुखप आनी हे आमी सणसणटा म्हणटात ताजे भितर मेन डिफरन्शिएट पेशंटान कशें करचें. तर मेनली हो फक्त ट्रान्झियंट थोड्याच टायमा खातीर जाता आनी जेन्ना तो स्टिम्युलस काडटा तेन्ना तो इमिजिएटली स्टॉप जाता. ताका सेन्सिटिविटी म्हणटात. आतां हाजेर फुडें उलयतना जायते हाजे भितर जायते प्रॉब्लमा खातीर ह्याच कारणां खातीर येतात आनी हाका आमी ट्रिटमेंटूय वेगवेगळे दितात. हाजे भितर पयली लायन ऑफ ट्रिटमेंट म्हटल्यार आमी तांकां कांय पेस्ट असतात ज्यो ऑन द कावंटर मेळटात तांकां. काय तुमी एडवर्टायजूय पळयल्ल्यो आसतल्यो, तसल्यो पेस्ट आसतात ज्यो आमी तांकां दितात. त्यो तांणी यूज करपा जाता आनी ते यूज करपाचो प्रकारूय आमी तांकां सांगतात. मेनली म्हणल्यार ताजे भितर पोटॅशियम नायट्रेट म्हणून आसतले किंवा सोडियम फ्लोरायड म्हणून आसतले किंवा पोटॅशियम ऑक्झलेट, आर्जिनीन म्हणून आसता. हाजे भितर हे इन्ग्रेडियंट आशिल्ली कांय पेस्ट असतात ज्यो तुमकां प्रिस्क्रायब करतात किंवा अवेलेबल आसतात. आतां हाजे भितर कितें आसता की हो यूज करपाचो त्रास आसता ताका. हाजे भितर कितें आहा की रोखडे यूज केल्या बरोबर इमिजिएट थोडे फावटी रिलीफ मेळटा, थोड्याक न्ही तेज्या इंटेन्सिटी प्रमाणे ताजो इफेक्ट मेळटा. मोर ऑर लेस अरावंड 3 to 4 वीक सुद्दां लागूंक शकता. पूण हे यूज केल्या उपरांत सुद्दां थोडे फावटी पेशंटाक न्ही रिलीफ मेळना. तेन्ना पेशंट आतां हो हांवें सांगलो तो एट होम जो ट्रिटमेंट पेशंट करूं शकता.
दिल्या उपरांत थोडे फाटी इन ऑफिस करचें पडटा म्हणजे डेंटिस्टा कडेन जेन्ना पेशंट येता हय क्लिनिकान वचून करचें पडटा हाजे भितरूय 2-3 तरेच्यो ट्रिटमेंट आसता जेन्ना हे पयलींचे ट्रिटमेंट जेन्ना काम करिनात तेन्ना इन ऑफिस ट्रिटमेंट करता हाजे भितर एक डेंटीन बॉन्डिंग म्हणून आसतात ते अप्लाय करता इजी हेतून फ्लोरायड वॉर्निश असतात किंवा ताजे भितर आयंटोफोरेसीस म्हणून आसता जो स्पेशलिस्टूच करता जे ताजे भितर तज्ञ लोक असतात ते करतात ताजे भितर इलेक्ट्रीक करंट वापरता आनी फ्लोरायड इम्प्रेग्नेट दातान वचपा खातीर आदार करता त्याच बरोबर थोडे लेजरूय यूज करतात अशे कांय ट्रिटमेंटांनी ताजो वेगवेगळे गरजेप्रमाणे मागीर तुम्ही डिसायड करता बाबा मेडिकल लायन ऑफ मॅनेजमेंट जाय काय म्हणजे स्पेशलाइज ट्रिटमेंट डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो आसा तो घेऊया हॅलो 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 डॉक्टर गुड इवनिंग गुड इवनिंग डॉक्टर माझं एक हांव सुकोरीन उलयतां सेरावलीसान माझं एक 10 वर्सांचो चेडो आसा डॉक्टर तेजे मातशे दांत भायल्यान आसा भायर आसा म्हणजे हांवें कितें एडवायस करपाचो तेका पळय बरो प्रश्न आसा ह्या स्टेजीर 10 वर्साचे एका एक मिक्स डेंटिशन फेज म्हणटात आमी हाजे भितर तुमकां दुधाचे दांत असतात आनी परमनंटूय दांत असतात सो तांकां जर भायर दिसता ह्या स्टेजीन भुरग्याची एक ग्रोथ स्पटूय म्हणून आसतात म्हणजे वाड जाता आतां तांचे समज घरांतल्या लोकांची कोणा आई किंवा बाबाची समज डॅडी पप्पाची जर समजा दांत अशे भायर आसात जाल्यार दे आर प्रोन टू गेट दोगां भितर किंवा तांचे फॅमिली दे आर प्रोन टू गेट पूण हाजे भितर समज जर हे करपा जाता की एक अगली डिक्लिंग स्टेज म्हणून आसता जी सेल्फ करेक्टिव्ह आसता पूण तांच्यांनी स्पेशलिस्टाक जर येवन दाखयले जाल्यार ते तांकां बरे तरेन गायड करूं शकता म्हणजे बेसिकली हाका ट्रिटमेंट आसा न्ही आतां कशें दो इट इज अ फॅमिली हिस्ट्री आसता जाल्यार सुद्दां जर तुमकां तो कर्वेच्युअर किंवा जर तुमकां मातशें ते एस्थेटिकली बरें दिसपा खातीर जर प्रेझेंटेबल जावपा जाय जाल्यार देर आर करेक्टिव्ह मेजर्स खूब ऑप्शन आसा सो आतां हाका कितें आसा की ह्या पेशंटान डॉक्टरा कडेन येवन ताचो सल्लो डायरेक्ट फेस टू फेस बरें जाता डॉक्टर म्हाका आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हॅलो हां हॅलो दोतोर हांव अल्ला बक्श म्हणून फोंडेच्यान उलयतां अल्ला बक्श बाब प्रश्न विचार म्हाका ते दावे सायडीचे दांत आहा न्हू दांत पडलेले एक दांत काडलेलो हांव आनी एक अपचित पडलेले दांत आनी आतां ते 1 वर्सा नंतर ते मांस वाडले तेजे वयर मांस मातशें वाडला दोगांना म्हाका पूण मांस वाडला तुजो प्रश्न कितें की ते मांस कितें करप हो जो प्रश्न हां बरें ओके एक ताणें सांगला की एक दांत काडला आनी एक पडला एक दांत पडला म्हटल्यार ताजो मस्त क्रावनूच मोडला रूट पीसीस आहा आनी ताजेर मांस वाडला हाजे भितर बेस्ट ट्रिटमेंट म्हटल्यार तुमी लागींच्या खंयच्याय दोतोरा कडेन वचात आनी ती मुळां आहा ती काडून घेयात ते मागीर आपशींच भरोन येतले ताका आनी कांय व्हडलें टेन्शन घेवपाची गरज ना आनी मागीर रिप्लेस करपाचें ताका तुमी फिक्स किंवा रिमुवेबल ऑप्शन तुमकां जो पसंद आहा तशें तुमी रिप्लेस करूं शकता अच्छा दॅट इज द बेस्ट ऑप्शन ती स्पेस जेन्ना ऑक्युपाय जातली तेन्ना हे जे आनीकदां जर ते क्लियर जालें जाल्यार मागीर परत ताची ग्रोथ जावची ना अच्छा ते मांस वाडपाना आनी भरोन येतले ते म्हाका डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हॅलो हां डॉक्टर हांवें न्हू रूट कॅनल केल्ले दाताचे पूण आतां 2 वर्सां जालीं आतां म्हाजो दांत परतून हें जाता भितरल्यान कितें खाल्लें की चिकी जाता धाडटा आतां 2 वर्सां पर्यंत तुमकां कांय त्रास आसले ना आतांच्यानूच स्टार्ट जाला आतां परतून स्टार्ट जाल्या ओके हांचे प्रॉब्लेम कितें आहा की तांच्यान सांगता की तांच्यांनी भरिल्लो दांत दुखता म्हणून हाजे भितर बेजीक प्रॉब्लेम कितें जाता की रूट कॅनल 2 वर्सां दुखना हाजो अर्थ अशें की ताजें मातशें केल्लें फिलींग घडये खंय तरी फ्रॅक्चर जाल्लें जावया आनी तातूंत भितर जेवण आडकोन अन्न कण वचूया दॅट कॅन बी वन रिजन दुसरो रिजन आसता की एक फावटी फ्रॅक्चर जाता दांत एकदा क्रावन घालिनात लोक ट्रिटमेंट आमी जर रूट कॅनालाचें उलोवपाक गेल्यार रूट कॅनाल केल्या उपरांत दाताक कवर करपाचो आसता ताका मातशें स्ट्रेंथ दिवपाचें आसता तो तुमी क्रावन म्हणटा हय क्रावन म्हाका केन्ना दिसता राजाचे माथ्यार बसयता म्हणून आय वाज जस्ट वंडरिंग लायक व्हॉट अच्छा म्हणजे ते कवर घालता ताका क्रावन म्हणटा बरो शब्द आसा डॉक्टर सो ताजे भितर कितें जाता की एकदा जेवण अडकता सो तेंच्यांनी जर लागीं वचून जर डेंटिस्टा कडेन केल्ल्या डेंटिस्टा कडेन सुद्दां वचून तांचें दाखयलें जाल्यार ते सादेपणान मातशें फिलिंगान सुद्दां जावये जर तरी पूण सुद्दां ते सणसणटा म्हणटा घडये एडजस्टंट जाता किंवा लागींचो दात आहा ताकाय घडये कीड बी लागली आसूं सो ताकाय लागून पेन जावये सो तांच्यांनी वचून बरो तांच्या डेंटिस्टा कडच्यान जर लागींच्यान दाखोवन सल्लो घेतलो जाल्यार तांकां ते समजोवपाक बरें पडटा बरोबर आनी जशें तुमी म्हणलें की ज्या मनशान ज्या डॉक्टरान ते ताचे रूट कॅनल ट्रिटमेंट केले ते ही मे बी बेटर वेल वर्स विथ वॉट म्हणजे ताचे एनाटॉमिकल कशें हें आसा डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हां हॅलो दोतोर हां मारिया फेर्नांडीस मारिया बाय विचार प्रश्न विचार दोतोर
बांबोली न्हू मुगे ते दांत बरे ना मुगेले तेण मागीर तुझे दांत बरे ना म्हणून हय आनी तेण मागीर हय आनी तेण मागीर ते ग्रायनराचे साफ करून जाय म्हळ्यार साफ केले मागीर ते उसणां लागले रगत येवपा लागले आनी म्हाजे चड जाले मागीर बांबोली वचोन हांवें काडले थोडे आनी ते मागीर पोतून थोडे गायले म्हाजे ते मुगेले अर्द रोखडे मोडले आतां हांव हे दोतोरा गे नंबर आलो हांवें गेले म्हाका फोट मारताय हे गे गव्हर्मेंटा गे येल ना मटेरियल येल ना म्हळ्यार बरें जायत्या म्हयन्यान जाले आनी दुसरो प्रश्न म्हजो ते आतां आमी फिलींग करता तेन्ना पयलीं दोतोर ते साफ करून 2-4 दीस वखद घालून दवरताले मागीर आपयताले आनी भाशेन करून म्हजो एक 25 वर्सां जालो एक दार बरी आहा ते भाशेन आनी आतां ते कोता ते रोखडे 1 म्हयन्यांनी 2-4 म्हयन्यांनी रोखडे निकळता तर आतां तेका उपाव कसलो करपाचो अरे प्रश्न म्हणजे बरें सामको सेन्सिटीव प्रश्न तुजे म्हणजे आयकून आमचे दांत शिण्ण जाले सारके म्हणजे डॉक्टर सेकंड फर्स्ट पार्ट जो आसा इज अ स्टेटमेंट बेसिकली नॉट अ क्वेश्चन सो ताणें ताजो सेल्फ एन्सर आसा की थंय गर्दी आसता आनी थोडेशे मटेरियल केन्ना केन्ना आसना आनी पण काम बरें जाता सो दॅट इज द रिजन ती ऑलरेडी डेंटल कॉलेजान गेल्या सो आय थिंक शी इज हॅपी अबाउट इट सेकंड पार्ट जो आसा की ताणें विचारलें कितें फिलिंगा खातीर पयलींच आतां मातसो तुमकां खरें म्हणजे इट इज अ व्हेरी ट्रिकी युजली कितें आसा नवे टॅक्नॉलॉजी आयल्या की थिंग्स गेट इम्प्रूव्ड आतां हाचो मातसो एक्यूज आसा अशें कितें म्हणना हांव पण तुमचे थोडोसो आरोप आसा तुमी आतां ना एक्चुली बाय आमी सांगपाचें म्हळ्यार तुमकां तुमी सांगले ते भशेन आतांय बी ट्रिटमेंट सारको जाता तशें कांय ना थोडे फाटी एकदां टेम्पररी घालतात ते आनी ते घडये फाटी फुडें सुट्टा सुद्दां पूण दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया आनी हाजे भितर गव्हर्मेंटान सगळ्यो फॅसिलिटीज दिला आमकां तशें कांयच कमी ना बरोबर आनी जर समजा तुमकां कितेंय प्रॉब्लम आसत फाटी फुडें जाल्यार आमचे सारके सिनियर स्टाफ आसतले थंय तुमकां आदार करपाक आनी जर समजा तुमकां कितें दुबाव आसत सुद्दां जाल्यार आमकां येवन मेळपा जाता तुमी पूण तुमचो ट्रिटमेंट जातलो हाजे भितर कांय दुबाव घेयनाका आनी बऱ्यापैकी जातलो महत्वाची गोश्ट आशिल्ली कितें 25 वर्सां पयलीं जेन्ना तांच्यानी दांत कितें तरी रिपेरिंग केल्लें पळय वॉट एवर इट तेन्ना दांतूय बरो आसतलो न्हय आतां 25 वर्सांनी ते खूब बिगडलो आसतलो सो दॅट इज अनदर फॅक्टर वीच हॅज नॉट टेकन इन टू अकाउंट तेचें ओपिनियन कितें आसा की 25 वर्सां केलें तें अजून बरें आसा आनी आतां केलें तें रोखडें निकळ आतां जे दाताचें फक्त कवरच जर उरला जाल्यार तातूंत भितर कांय उरचें ना न्हय सो आय एम जस्ट पुटींग आउट ऑफ इग्नोरन्स म्हणजे बरोबर डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो 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 डॉक्टर माझे व्हडले चेडो एक आसा तेजे दांता सायडीन मातेर जाता दाडी आहा पळय थिंगा मागीर पळय डॉक्टराक काडपाक गेल्ली मारगांव ती तेजी हे दाडी येवंक ना तेजी काडपाक गेल्यार ती एक इंजेक्शनां दिली ती डॉक्टर तरी तेजी दाडी येवंक ना आनी आतां ताका परती मातेर जाता तुमकां दोतोरान कितें वखद बी दिल्लें काय फकत टॅबलेट्स दिले ते थोड्या दिसांनी यो म्हणून परती काडपाक ओके हय दादा कितें थोडे फाटी इन्फेक्टेड आसता न्ही दांत तेन्ना घडये एकदां तुमी दिल्लें इंजेक्शन लागू जायना जे आमी लोकल एनेस्थेटीक म्हणटात गुंगी दिवपाक दितात ते थोडे फाटी लागू जायना आनी ताका लागून पयलीं कितें करपाक जाय की थोडे फाटी जर लागू जायना जाल्यार ताका वखद दिवन तें इन्फेक्शन कमी करपाक वखद दितलें तुमकां आनी तें वखद चलता आसतना मदींच तुमकां आपयतले सो दॅट तें इन्फेक्शनूय देंवता त्या वखदाचो इफेक्टूय आसता आनी काडटकीच पेकपा बरें पडटा सो ताका लागून तुमी तो म्हाका दिसता की वखद घेवन गेल्यार बरें काय जावपा ना तुमकां बरोबर म्हणजे इम्प्रुवमेंट जातलो इम्प्रुवमेंट जातलो मातसो डॉक्टर आमकां प्रश्न आयिल्लो आसा